इदा वेळार मुस्लिम भावांक नमाजा खातीर सरकारा कडल्यान परवानगी घेवची पडटली. सरकारान 5वो बावटो दाखयलो जाल्यारच महानगरपालिका परवानगी दितली, पणजेच्या महापौरान सांगला. लॉकडावन आसतना लेगीत बाबनी ह्या मनशान 200 जाणांक घेवन सांतिनेज कब्रस्तानात नमाज पडपाचो यत्न केल्लो. त्या वेळार ताका समज दिल्ली. पूण परत कायदो मोडपाची घडणूक घडची न्हू अशें पणजेचो महापौर उदय मडकयकाराक दिसता. पळयात. ज्या जाग्यार मशिदी स्टेटस आसा, ज्या जाग्यार पणजे मशिदी आसा जावं भाटल्यान आसात आनी आमचे तालिगांव आसा, खंय मशिदी आसा थंय ते समज गव्हर्मेंटान सांगलें आमकां दी तांकां परमिशन जाल्यार आमी परमिशन दितलें. पूण सातिनेत कब्रस्तानान हेज्या फुडें प्रेयर जातले फक्त तो कोण मरता तेन्नाच बॉडी हाडटा तेन्नाच, तेज्या भायर आमी थंय अलाव करचे ना. पणजेचो महापौर सांगता ते प्रमाण सांतिनेज मशीद ना, थंय आसा तें कब्रस्तान. थंय मुस्लिम भावा खातीर निमणे विधी करपाक कोणेच अडावंक ना. पूण महापालिके कडल्यान हरकत ना दाखलो मात सक्तीचो केला. ताचे फाटली कारणांय महापौरान स्पश्ट केल्यांत. पळयात. Tell me one thing, the Babani's property next door. बाबुनीची प्रॉपर्टी ते कांय ना. जी कोणें तो म्हणटा पळय तो बांदेकारान करून दिल्ली ती दिल्या आमकां दिल्या. ती एज अ तेका दिवना, बाबुनीक दिवना ती, बाबुनीच्या नांवार दिवना. ती प्रॉपर्टी आमची. तो सांगता ते फॉल्स. तेका आमी कितके वेळान तुजी प्रॉपर्टी आसा तूं आमकां पेपर हाडून दी म्हणून तो पेपर हाडून दिना. तेणे कितें आहलें, हे जे लोक येता पळय ते हें करपाक तेंचे कडल्यान तो मेंटेनन्स नावार पयशे घेतालो आनी ते लाखांनी पयशे ते खूब पयशे. आनी ते नॉन गोवन्स हे कोण येता ते गोवन्स कोण आसा पळय आमच्या भाटल्यान ते ओरिजिनल गोंयकार आमचे पणजेन येता ते ओरिजिनल गोंयकार येता. हे सगळे गोंयकार आमचे तेंचे मशिदीन आपापल्या मशिदीन वता आनी हेका कोण ते पातयना कोण हो पातयना म्हणून हेणे तो आपलो तो धंदो स्टार्ट केला आनी आतां तेका तें कळना ते आमी लॉक मारला हेच्या फुडें आमी करून दिवचे ना म्हणून तो हो ते बेश्टेच लोकांक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता, रॉंग हें करता, सांगता आनी लोकांक भडकावन घालता. म्हाजी सगळ्या मुस्लीम बांधवांक अपील आसा की तुमी हेजे हितून येवचे न्ही. हो आपले स्वताचे पोट भरपा खातीर तुमकां भडकावन घालता. तेन्ना आमची चावी तुमकां सदांच आसतली. तुमकां कोणाक मरणाकूच न्ही, कोणा पांयां पडून वचूंक जाय, कोणा हें करूंक जाय, तुमकां आमी एनी टायम चावी, आमचो मनीस थंयच आसा चावी दितली. कोणी मेल्या उपरांत पयलीं आमची एनओसी व्हरूंक जाय. हेज्या पयलीं कितें जातालें, बाबुनी थंय कोणाकूय आपली बॉडी हाडटालो, कोणाकूय पुरतालो, कळ सुद्दां नासलें. कोणाचें बाबा मर्डर जाला आनी ते काडून पुरला काय कळनासलें, काय नासलें. हे ते धंदे आतां आमी बंद केला सगळें. तो चळवला त्या खातीर आमी कंपल्सरी केला आमची एनओसी घेतल्या शिवाय थंय कोणाकूच आमी बिरियल करपाक दिवचे ना. आतां पळय पणजेन मशिदी आसा पळय, आमची पणजेन हांगा चर्ची कडेन ती मशीद आसा, आमची भाटल्यान मशीद आसा, तालिगांव मशीद आसा. ही मशीद म्हणून ताका स्टेटस आसा, तांकां परमिशन मशीद म्हणून आसा. बाकीचें हें सगळें चल्लां आतां इल्लिगल तेंचें. आमी तेंचेर एक्शन घेवंक सोदता. आमी आतां तेंचेर हें करूंक सोदता की ह्यात हो प्रॉब्लेम जाला, हो प्रॉब्लेमाचेर आमचें लक्ष कांय आसना. मागीर आमकां कळना मशीद खंयची ती. आमी फाल्यां फाटल्या दिसांनी मिटिंगा आपयले देवळाचे मशिदीचे हे लोक आयले ना. जे कोण ऑफिशियल मशीद आसा तितके जाण आयले, ऑफिशियल देवळां आसा ती आयले, ऑफिशियल चर्ची आसा त्यो आयल्यो, हे लोक आयले ना. अशें कितें जर इश्यू जाता तेन्ना आमकांच खबर आसना खंय कितें चलता न्ही. आमी तें फायंड आवट करतले आनी आमकां तांकां परमिशन घेवपाक लायतलें. आनी परमिशन जर ते घेना जाल्यार आमी ते बंद करपाक सुद्दां फाटीं फुडें सरचे ना. मुस्लीम भावांक म्हाजें तुमच्या मार्फत सांगपाचें आसा की थंय चावी सदांच आसतली. अशें न्ही की लॉक मारून आमी हांगा बसले अशें न्ही. थंय आमचो मनीस आसा, थंय आमची चावी थंय सदां आसतली. कोणें गैरसमज करून घेवचो न्ही. ज्या टायमार तुमकां थंय हितून कब्रस्तान वचूंक जाय केन्नाय तुमी कब्रस्तानार वचूं शकता. त्या मनशाक आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. कोण जर ते पांयां पडूंक येता, कोण कितें ताका एलाव करचें. फक्त थंय हेज्या फुडें नमाज हें जावचें ना. जे मशीद हो स्टेटस ताका ना. आनी हें जर करत जाल्यार आमी बाबुनीचेर आनी थंय कोणाच्या ते स्ट्रिकांतली स्ट्रीक एक्शन घेतली. म्हाका बाबुनीक वॉर्निंग दिवचें पडटा की गैरसमज करचो न्ही. तूं गैरसमज लोकां भितर तूं कम्युनल हें करता म्हणून तुजेर हांव क्रिमिनल केस FIR लॉन्च करतलो. हें ताणें लक्षांत दवरचें.